The government is looking at having colleges which will teach teacher education, and it is compulsory for your teachers to be Prem Prakash Naik secured 90.5%. Secured 90.16%. A social activist, Mr. Anthony De Silva, the director of Brain Box Institute, Ambini. I kindly request you, sir, to come up on stage, and I request our school head boy, Master Angel Vaz, to present a rose as a token of love. For the academic year 2022-2023, Master Abhishek Gupta scored highest marks in mathematics in Standard 8. So I request Master Abhishek Gupta to come up on stage and receive the prize in the hands of Sir Anthony De Silva. फ्लॅट 4 मिनटां भितर म्हाजो एक इंट्रो भितर काडटा कित्याक एवरी इयर हांव एक इस्कॉलाक इंट्रोड्यूस करता. लास्ट 15 वर्सां जालीं आमी हे ब्रेन बॉक्साच्या नांवान मॅथ्साचे स्टुडंटाक वी आर ट्रायंग टू एनकरेज. इट इज नॉट गव्हर्मेंट फंडेड ऑर एनी देर इज नथिंग. एज अ फॅमिली आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव धर्माचेर आनी हिंदू जावं मुस्लिमांक आमी एक 1/10 म्हणून आमी आमच्या लोकांक दिवचें पडटा. तर आमी खंयच्यानूय जाल्यार दिवपाक आमी प्रयत्न करतात आनी मेडिकल फिल्डान आनी एज्युकेशन फिल्डान आमी घालतात थोडे पयशे आनी त्या पयशांचे म्हणजे आमी म्हत्व आमचे स्कॉलरशीप करून आमी एनकरेज करतात. आयज फर्स्ट टायम एवॉर्ड दितात तेन्ना हांव येता आनी एवरी कॉन्सिक्युटीव इयर आमी खंय तरी डिग्निटरी हाडटात. लायक थोडे दीस पयलीं आमी मारिया बांबिनो कॉन्व्हेंटान आसलेले आनी मारिया बांबिनो कॉन्व्हेंटान म्हाजी स्कॉलरशीप जायते वर्सां जाली चालू जाली. तर आमी त्या दिसाक आमी एक व्हेरी वेल नोन मिसीस सेसील रॉड्रिगीज झी इंडियाक आसलेले सुपर मॉम, तर ताका हाडलेलो. सो युजली वी ब्रिंग पीपल हू आर वर्किंग फॉर गोवा. नेवर वी ब्रिंग एनी पॉलिटिशियन जावं MLA ex-MLA कोणाक आमी हाडपाचो प्रयत्न करिनात. वी डोंट वॉन्ट टू पॉलिटिसायज दीस स्कॉलरशीप. दुसरें म्हणल्यार स्कॉलरशिपाचेर थोडी म्हायती दिवपाक जाय म्हाका, कारण एवरी इयर हें सांगूंक जावचें ना. तुमी दुसऱ्याकूय सांगचें. नोटीस करा तुमी, ही स्कॉलरशीप आमी RTA भुरग्यांक दिता 8th स्टँडर्ड. वाय लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन मिस्टर 8th कित्याक दिता भुरग्यां खातीर, SSC कित्याक दिना? SSC कितल्याच अवॉर्ड मेळले पळय, पण 8th भुरग्यांक कित्याक दितात? ती एक पोर्ट्रेट करतात आमी. ही पोर्ट्रेट करतात. द आयडिया ऑफ दिस पोर्ट्रेट इज दॅट दुसरी भुरगे पळय आसतात फाटल्यान दे गेट दॅट एनकरेजमेंट. म्हाजो एक दीस त्या जाग्यार फोटो आसचो आनी 8th केले म्हणटच कितें जाता, 5th ते 6th 7th भुरगीं एनकरेज जातात आनी हे अवॉर्डाक जायतो मान आसा. बिकॉज आय एम रेजिस्टर्ड अंडर डायरेक्ट. दीस सर्टिफिकेट इज ऑल्सो मोमेंटो गवा. आनी 8th भुरग्यांक करता लॉट ऑफ स्कूल. आमी सद्याक 11 स्कॉलां आमी कंप्लीट केल्या. ABCC प्लस वेरोडा पावल्या आमी. आनी एवरी 2-2 वर्सांनी एक इस्कॉल एड करता, कित्याक बाराबर जायती स्कॉलां जायना. एज ऑफ टुडे आय हॅव 11 schools where we give the scholarship. I am covering areas from Betul, Toreganto, Veli, Asolna, Ameli, Chinchidi, Naveli, Cuncolim तो मशरूम आसा. कित्याक Cuncolim युनायटेड हाय स्कूल, Cuncolim युनायटेड हायर सेकंडरी स्कूल, मारिया बांबिनो आनी आय एम व्हेरी प्राउड ऑलरेडी ऑफ हेल्थ हितून घातले. आनी वेरोडा आसा.
तशें बी including every 2 years. So the idea and the purpose is आठेच्या भुरग्यांक दिवपाक. सो ते आठेचो भुरगो न्हंयेक पडटा आनी दुसरी भुरगीं पळयतात पळय हेच्या भाशेन म्हाकाय जावपाक जाय. एक रोल मॉडेल तयार जाता. ते रोल मॉडेलाक पळोवन एवरी 8th स्टँडर्ड स्टुडंट हे स्कॉलरशीप दिल्या तिका तेंचे ड्रीम आसता. ते स्टार्ट वर्किंग ऑन दीस. आनी मॅथ्साक कितें दितात there are other subjects all are equally respected, but basically the idea is maths म्हणजे there is a labor, there is hard work in that. दुसरे सब्जेक्ट hard work असता but more of studies time. So this is the idea. And before I go, very distinguished people, but ते बायन कितें म्हणलेलें म्हाजे तकलेन गेलें. आमी तयार करता भुरग्यांक कशी. Why? जायते जाणांक चयला आसतलें गिरोण म्हणून आसतालें आमगे थिंगा सोण्या गोंव घाता वयले. डोंट मायंड आय एम जस्ट टेलिंग यू आय एम अ पेरंट. मुगे 2 जाण भुरगीं आहाय बोथ आर प्रोफेशनल्स. आनी वयल्यान गोंव घाताय आमी. आनी मागीर कितें भायर सरता सकयल्यांनी पीठ. सो इज दी स्कूल द गिरोण? No school is a giron. You cannot bring your children and dump them in the school and expect the teachers and the priest and the principal and the headmisters to do the magic of converting the wheat into flour. So we need to work on it. Every child needs to work like a sculptor works on the child. And म्हाका फादर म्हणले तेजेर एक कडेन disappointment जालें. Of course it is raining, but just an example. म्हाज्या आख्या लायफान हांवें केन्नाच एक PTA meeting हांव जनरल बॉडी मिटींग केन्नाच चुकोवंक ना. आनी बाय गॉड ग्रेस त्या दिसाक खंयूय पडोंक ना. हांव म्हाजी बायल वी ऑलवेज accompanied children if they are getting the awards, otherwise we go. So I am requesting सगळीं हिंगा पेरंट्स आहा ती दुसऱ्या पेरंटांकूय सांगात. हिंगा एकलो कोण येयलोलो म्हणून सांग. शापोता सांगून गेला सगळीं पेरंट्सांनी हिंगा येवपाक जाय. देव बरें करूं. Thank you very much. And I am sorry I have to leave for another school. So I will be making a move and I will ask the forgiveness from all the journalists here. Thank you very much. And NEP is going to be wonderful. Thank you.